नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयची खबरो. पर्तगाळ गोवा हांच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवंत मठाचे मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हेमगेल्या अंतिम दर्शनाक वयच्या भक्ताक गोवा सीमेर आडयले. कारवार. पर्तगाळ गोवा हांच्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवंत मठाचे मठाधीश विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हेमी दैवाधीन जाले. तेमगेल्या अंतिम दर्शनाक कर्नाटकांतल्यान वयचे आमदार दिनकर शेट्टी सहित अनेक भक्तांक गोवा सीमेर गोवा पुलिसान आडयले. दरम्यान कारवारचे माजी आमदार सतीश सैल हेमी गोयच्या अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केल्यानंतर अंतिम दर्शनाक भक्तांक धाड दिले. कर्नाटकांतल्यान मंगळूर, भटकळ, कुमटा, येल्लापूर, मुनगोड भागातले अनेक भक्त तेमगेल्या अंतिम दर्शनाक येयले. मात्र गोवा पुलिसान सीमेर आडेल निमित्ती तेमकां मनस्ताप जालो. गोवा हद्दीत प्रवेश घेवसाठी कोरोना नियम लागू आशिल्ल्यान गोवा पुलिसान तेमकां आडयले. जाल्यार सतीश सैल हेमी फुडाकार घेवन हो प्रश्न सोडयलो. मडगाव म्हणून वसून जायना जाल्यार येतले रिटर्न आता पळय आता येता पर्यंत तूं रावले आता तेका रावपाचें तेव्हा म्हणटा आपूण डिसिजन मेकर न्ही अनेक येतलो म्हणटालो आतां रोड रोड जातले हिंच्यानी बी गाडी भायर वचूं शकता हिंच्यानी बी गाडी भितर येवं शकता. Please, you have to help us. This time, this type of work, you have to help. अरे आनी कितें हेज्या वयर रिलेशन कितें उरता हेज्या वयर रिलेशन कितें उरता आनी बोथ द गव्हर्नमेंट इज बीजेपी. अशें न्ही की बाबा ते काँग्रेस आसा आनी हाडून दवरला म्हणपाक पार्टीचें न्ही रे तुमी तशें करपा ना रे. इट इज नॉट फेअर प्रॅक्टीस. कारवार अंकोला शासकीक फसवून पैसे लुटिल्ल्या आरोपीक पोलिसांनी केली अटक. कारवार. वेगवेगळ्या नांवान किंवा वेगवेगळे वेश घेवन सामान्य लोकांक फसवचे प्रकरणां घडचे आसतनाच कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नायक हेमकां फसयिल्ली घटना हालींच घडली. कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी रुपाली नायक हेमकां कॉल करून आपूण रामनगर कनकपूर तालुक्याचो दोडमळ्ळेवाडी ग्रामाचो सचिन गौड म्हूण वळख सांगून शासक एन महेश हेमगेलो आप्त सहाय्यक म्हणल्यार एन महेश हेमगेलो PA म्हूण सांगून शासक एन महेश हेमकां अर्जंट 50,000 रुपयाची गरज आसा सांगून ते अमूक अकावंट नंबरात घाला म्हूण मेसेज केलो आनी त्या आपणाल्या दोस्तालाच बँक अकावंट नंबर दिलो. शासकी रुपाली नायक हेमी 50,000 रुपये तेमगेल्या खात्यात घायले. नंतर शासक एन महेश आणि शासकी रुपाली नायक हेमी बेंगळुरात मेळिल्ले तेन्ना ह्या पैशाचो विशय येयलो. तेन्ना शासक एन महेश हेमी तेमगेल्या PA महादेव स्वामी हेमचे कडेन चवकशी केली तेन्ना हो विशय घडलोच ना अशें कळयलें. तेन्ना महादेव स्वामी हेमी रिसर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. तेन्ना पोलिसान बँक खात्याच्या आधाराचेर आरोप्याक अटक केली. आरोपी सचिन गौड हेमी त्या 50,000 रुपयापैकी 1,000 रुपये तेमगेला दोस्त महेश हेमकां 1,000 दिवन एकूण 50,000 रुपये स्वता दवरून घेतिले. अखेर ह्या खोट्या PAन शासकी रुपाली नायक हेमकां 50,000 फसयले. आरोपी आता पोलिसां ताब्यात आसात. जगलबेट हांच्या ग्राम चौडी इमारतीक गळती, बांदकामाक थाळे. जोयडा तालुक्यांतल्या जगलपेट हांच्या ग्राम चौडीची इमारत धोकादायक जाली आसा. ही इमारत गळती असून इमारतीचो काही भाग कोसळच्या स्थितीत आसा. अनेक जाग्यार बांदकामाक धाळ पडिल्ली आसा. शिरगांव आणि जगलपेट ग्रामपंचायत क्षेत्रातले काम पळोवचे दोन्ही ग्राम चावडीची कार्यालय ह्या इमारतीत आसा. सुमार 15 वर्षां पयलीं ही इमारत बांदिल्ली. मात्र पावसात या इमारतीक गळती लागिल्ल्यान हांची जुनी कागदपत्रां खराब जावची धोका निर्माण जाला. कागदपत्रां सुरक्षीत दवरसाठी अधिकाऱ्याक ती घरा घेवन वचची पडटा. इमारतीचे स्लॅबचे प्लास्टर पडते आसा. तशेंच वणटीक धाळे पडिल्ल्यान ही इमारत कोसळची धोका निर्माण जाला. ग्राम चावडीसाठी नवीन इमारत बांधूं जाय म्हण लेखाधिकाऱ्यान तालुका पंचायतीक निवेदन दिल्ले. मात्र या संदर्भात अद्याप खंयचेच पाऊल उचलना. ताका लागून जुन्या इमारतीत जीव धोक्यात घालून लेखाधिकाऱ्याक काम करचें पडटा. जुन्या इमारतीक गळती लागिल्ल्यान हांची कागदपत्रां खंय दवरची हो प्रश्न निर्माण जाला. गळती लागून पावसाळ्यात कार्यालयात बसचें कठीण जाला.
ताका लागून ग्राम चावडीची नवीन इमारत बांदल्यान सगळी समस्या सुट्टली अशें ग्राम लेखाधिकारी लक्ष्मण वेळीप हेमी सांगले. हरणधारी पावसान भटकळात मच्छीमारी बोट समुद्रात पलटी जाल्ल्याक 10 जाणांपेक्षा जास्त लोकांक रक्षण केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात हरणधारी पावसान सांप्रदायिक मच्छीमारी करताना होडी उलटी पण भटकळच्या अळवे प्रदेशात 10 पेक्षा जास्त मच्छीमाऱ्याक रक्षण केली घटना आज घडली. पाती होडेचेर मच्छीमारीक समुद्रात गेल्ले तेन्ना पाळाच्या विळख्यात सापडन खूप जणांले होडी पलटी पडली. थोडे स्वता जावन जीव वाचून घेवन येयले, थोड्याक गिलनेट होडीवाल्यान वाचयले. भटकळच्या मुंडळी बेळगी लागीं बंदरात तेमकां रक्षण केल्ली घटना घडली. कारवार सांप्रदायिक पद्धतीच्या मच्छीमाऱ्याक मेळ्ळो 19 किलो वजनाचो कुडगुरी मासो. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक आठवड्याच्यान सतत मुसळधार पडच्या पावसान थोडी विश्रांती घेतल्यान सांप्रदायिक मच्छीमारी लोकांना आज समुद्रातली पाळा कमी दर्जाची जाल्ल्यान समुद्रात उतरचो निर्णय घेतलो. बऱ्याच दिवसाच्यान होडी आणि जाळा साठवण कंड दवरिल्ली भायर काडन समुद्रात मच्छीमारीसाठी उतरले. आणि आश्चर्य म्हणल्यार कारवारच्या सांप्रदायिक मच्छीमारी लोकांक एंडी झाडाच्या पारंपरिक पद्धतीन मासळी मारच्या एक मच्छीमाऱ्याक 19 किलो वजनाचो व्हड प्रमाणाचो कुडगुरी मासो रवींद्रनाथ टागोर बिचा लागीं मेळ्ळो. हो कुडगुरी मासो म्हटल्यार रुचकर उरता. हो मासो व्हड जात्रेत घूर अशें म्हूण वळखतात. ह्या मासाची किंमत 1 किलोक 600 रुपये प्रमाणे मच्छीमाऱ्यान विकून दिले. हो मासो समुद्राच्या मोठ्या मोठ्या पाळांत आहार मेळून जावन आहार सोदत सोदत तडीक येयलो हो मच्छीमाराला जाळीत मेळ्ळो असो अंदाज व्यक्त केला. आता बाजारा बिजारा वरती कट करिंग नाही कशी रे किलो सेशनच ना तू सांग रे जिल्हा उस्तुवारी मंत्री श्री हेब्बार हेमी दिली SSLC विद्यार्थ्यांक शुभेच्छा. यल्लापूर राज्यात SSLC विद्यार्थ्यांची वार्षिक परीक्षा सुरू झाला. उत्तर कन्नड जिल्हा मान्य उस्तुवारी मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी यल्लापूर शहराच्या YTSS आणि सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेजाच्या परीक्षा केंद्राक भेट देऊन विद्यार्थ्यांक शुभेच्छा दिली. विद्यार्थ्याला सुरक्षतेच्या दृष्टीने घेतलेल्या क्रमाचे परीक्षण केले आणि संबंधित अधिकाऱ्याक आवश्यक सल्लो सूचना दिली. या वेळार प्रमुख श्री विजय मिराशी आणि शिक्षण खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. अंकोला 4, कुमटा 12, होन्नावर 10, भटकळ 3, शिरशी 6, हळयाळ 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 40 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,650 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 51,508 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 425 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 45 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 380 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 717 कोरोना रुग्णाले मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.